रवींद्र भवन साखळे परस दिवचले बांदिल्ले जाल्यार बरे जावपाचे अशें मत दिवचलचो आमदार नरेश सावळ आनी मयेचो आमदार अनंत शेटान उक्तायला। साखळे रवींद्र भवनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान दोघे उलयताले। मुख्यमंत्री पर्रीकारान भवनाचे उक्तावण केले। उक्तावणाक काँग्रेसीचे फुडाऱ्यांक आपोवंक ना म्हूण काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी काळे बावटे दाखयले। 7 वर्सां उपरांत हे भवन तडीक लागला। कारण रवींद्र भवन एकच असता, तालुक्यात एकच आसा, ते साखळीकरांचे नशीब की असली वास्तू दिवचलें जावपाक जाय, पण आमच्या नशिबान नासलेली। पण प्रत्येक दिवचलच्या नागरिकाचो, दिवचल तालुक्याच्या नागरिकाचो ह्या रवींद्र भवनाचेर अधिकार आसा। हे रवींद्र भवन जे आसा ते मयेच्या लोकां खातीर, दिवचलच्या लोकां खातीर आनी त्याच बरोबर साखळेच्या लोकां खातीर आसा। दिवचल आसुयेत, मये लागींच आसा, ह्या ठिकाणी अशाच प्रकारची वास्तू उबी जावची जेणे करून बहुतांशी गरज ही ह्या रवींद्र भवनान जरी पूर्ण केल्ली आसात, तरी त्या बाजूचे जे आमचे नागरीक आसात त्या सगळ्या नागरिकांक तालुक्याच्या ठिकाणी अशें केंद्र उबें जावचें जेणे करून त्या भागातल्या सगळ्या नागरिकांक हाचो फायदो मेळटलो। पणजे महापालिकेचे बांयगणी कोयरा प्रकल्पाक बुधवार मेरेन बांदकाम लायसन दिवचे असो आदेश हायकोर्टान पोन्ने गोंयचे पंचायतीक दिला। कोयरा प्रकल्प बांदपाक पणजे महापालिकेक लायसन दिले ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी ओल्ड गोवा पंचायतीक दिल्या। बांयगणी कोयरा प्रकल्पाक पंचायतीन लायसन दिवंक नाशिल्ल्यान हो प्रकल्प कितलो तेंपत जालो अडकला। गोंयांतल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांचो प्रश्न हायकोर्टान गंभीरपणान घेतला। कोयर प्रकल्पांक येता त्या नोव्हेंबर मेरेन लायसनां दिवची असो आदेश हायकोर्टान गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींक दिला। पणजे महापालिकेच्या बांयगिणी कोयर प्रकल्पाक ओल्ड गोवा ग्रामपंचायतीन लायसन दिवंक नाशिल्ल्यान फाटले कितलेशेच म्हयने ह्या प्रकल्पाचें काम पडून आसा। त्या खातीर हो प्रश्न हायकोर्टान पाविल्लो। ओल्ड गोवा वाठारांत पुरातन चर्ची आशिल्ल्यान ओल्ड गोवा पंचायतीन ह्या कोयर प्रकल्पाक लायसन दिवंक नाशिल्ले। ओल्ड गोवा ग्रामपंचायतीन कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक लायसन दिवंक ना म्हण कोर्टान पंचायतीचेर फोग काडलो। बुधवार मेरेन लायसन दिवपाचो आदेश पंचायतीक दिलो। बुधवार मेरेन लायसन दिले ना जाल्यार पंचायतीचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी हायकोर्टान दिल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।